देवाचें उतर ह्या नियाल मालान सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो युकार. यात मार्कू दोमदूत मुणगे धाडलोलें दूत अधिकार दिवन धाडलोलो वो एक मिशनरी अशें वापुरता. हें उतर फकत जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणान उपरांत ताच्या 12 शिश्यांक दोमदूत एक खेरीत उतर कशें वापुरलें. जेजू तांकां देवाच्या राज्याची बरी खबर परगटतना तांकां तांच्या मिसावांतल्यान फावो तो विसव घेवंक दितालो. अशें करप गरजेचें. तांकां हो विसव मेळप कठीण आसलोलें कारण सगळीं परजां गवळी नासलोल्या शेल्या भाशेन जाल्ली. गवळी नासलोल्या शेल्यांक जियेवप एकदम भिरांतीचें. ती जळी मळी शिपडतात. पूण जेजू एक खरो गवळी जावन तांकां बरी शिकवण दिवन वायटा पासून पयस काडटात. आमी आमच्या दुखांतली भायर सरपाक जाय. जेजू आपलें दूख घेवन रावलो ना, पूण जें कार्य तो करूंक आयलोलो तें करूंक तो मुखार सरलो. ताणें कांय मिलाग्री आपणाची वळख दिवंक केल्योत. कांय मिलाग्री ताणें मनशाची दया करून केल्योत तर कांय स्वताची गोवाय दिवंक केल्योत. जेजू दयाल मोगाल काळजाचो ताका आमचें दूख भोगता. जेजू आपल्या जिवितान मनशांक युकार दिलो. तांच्यो गरजो ताणें भागयल्यो. आमी आमच्या जिवितान कोणी अकस्मात भितर सोदता तेन्ना ताका कशे तरेन पळयतात. आमी ताचे बेजार जातात वो तो एक आपणाक बरें करपाक वो आपणाचें मिसावन फुडें व्हरपाक एक संदी म्हूण मानून घेतात. जेजूचे शिकवणेचो मुखेल हेतू म्हणल्यार देवाचें राज आसलोलें. ते फुडाराचेच राज न्हय पूण तांचे सांगाता आसलोले, सांगाता जियेताले सोडवणदाराचे राज. जेजू परत वैभवान येवसर देवाचें राज पुराय जावचें ना. ताची वाट पळोवन रावपाची आमकां गरज ना. जो कोण जेजूचे बावार दवरता ताच्या काळजान देवाच्या राज्याची सुरवात जाता. ते आयज आमचे मदें आसा जशें 2000 वर्सां फाटीं जुदेवा सांगाता जियेताले. जेन्ना शिश्यांनी हजारांनी आसलोलो लोक खंय जेवतलो असो हुस्को परगडटालो तेन्ना ताणें तांकां तुमीच तांकां कितेंय दियात असो सोंपो उपाय सांगलो. ताणें ह्या विचाराक विरोध केलो कारण तांचे कडेन कांयच नासलोलें. तुमकां दिसता तुमचो देव तुमचे आनी ताचे कडेन करूंक जायना तसलें कितें तरी तुमकां करूंक सांगतलो. तुमचे कडेन ना त्या वस्तू वरवीं देवाक पळोवंक तुमी कुड्डी जावं नाका. जेजूक आमच्यो सगल्यो कुडीच्यो आनी आत्म्याच्यो गरजो थाव्यो आसात. तो आमच्या मागण्यांक आड नदर करिना. आमी दुसऱ्या भितर संपूर्णताय हाडूंक वावुरतना ताच्यो कुडीच्यो तशेंच आत्म्याच्यो गरजो बागूंक गरजेचें. मागुया. मोगाला जेजू, तुजीच देख घेवन आमी आमकांच विसरून दुसऱ्यांची मोगान सेवा करूंक आमकां तुजे असले चुरचुरतले काळीज दी. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियालें देखून देव बरें कर. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.